जेसू नाझारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपल्या सवय पोरबोणे सोनवारा दिसाक तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाच्यो कवळ्यो उसयतना अशें बरयलेलें आसा ती स्वात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो मुचेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक पोत्तून नदो दिवंक, जुल्माक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कवलो रेवडावन आनी सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लेगीत आज तुमच्या कानार पडटाच पाळोन आयलें. आनी सगळीं ताका साबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतली भायर सोदतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. पूण मागीर ती म्हणूंक लागलीं, जुजेचो पूत न्हय रे हो. आनी ताणें तांकां जापाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. आनी ही म्हणुनी दुबाविणी तुमी म्हाका लायतले आनी म्हणटले, केपेरनामांत तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्यान काश्या गांवांत गोरा कर. ते फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या काश्या गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजा काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सर्ग धांपून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भुकंप पडलेली. तेन्ना इस्रायलांतान जायते विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारापेता नगरांतल्यान विधवेक काडून तांतले एकलेच अशी देवान एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजा प्रवाद्याच्या काळार जायतीं कोडकारां आसलीं, पूण सिर्याच्या नामानाक काडून तांतले एकल्याकूय देवान नितळ केलो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून तांणी ताका नगरा भायर घालो. तांचे नगर बांदलेले आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत तीं ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांच्या मदल्यान चलून तो आपल्या वाटेन गेलो.